काँग्रेसीत शिस्तभंगाच्या कारवाईक वेग आयला। शिस्तबद्ध समितीच्या अहवालाचेर आदारून पक्षाचे कार्यकारी समितीन शमिला सिद्दीकी आणि मनीषा उसगांवकर हांका पक्षांतल्यान काढून उडोवपाचो निर्णय घेतला। पक्ष विरोधी वावर आणि शिस्तबद्ध कारवाई करपाच्या आरोपांची चौकशी करून शिस्तबद्ध समितीन आपलो अहवाल सादर केलो। काँग्रेस कार्यकारी मंडळान हो निर्णय घेतला अशी माहिती पक्षान दिल्या। गोंयांत विरोधी पक्षांतलो वाद आनीक तीव्र जाला। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार विजय सरदेसाय हांणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचेर गंभीर आरोप केल्यात। आपली प्रतिमा इबाडपाचो कट रचतात असो आरोप विजय सरदेसायान केला। म्हादय उदका वादा संबंधी प्रशासकीय आडमेळी परस पयस करपा खातीर आणि प्रकल्पाक मान्यताय दिवपाची प्रक्रिया बेगीन करपा खातीर कर्नाटक सरकाराक सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आशिल्ली याचिका फाटी घेवपाची विनवणी केल्या अशें केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगिल्ल्याचें कळटा। वास्कोच्या नव्या नुस्तें मार्केटांतल्या ड्रेनेज सुदारपाच्या कामांची तपासणी करतना पारंपारीक नुस्तेकार आणि अधिकाऱ्यांमदीं शाब्दीक वाद पळोवपाक मेळ्ळो। नुस्तें विक्रेत्यांनी जिसुडाच्या अधिकाऱ्यांमुखार प्रशासन आनी थळाव्या आमदाराचेर खर टिका केली। दुसरे वटेन पालिकेच्या आदले अध्यक्ष गिरीश बोरकारान विरोधकांनी राजकारण करून गरजे भायर अराजक निर्माण केला असो आरोप केलो। गोंयांतल्या धरणांतले गाळ काडपाची प्रक्रिया निमाणे नेटान वाडत आसा। अंजुणे धरणाचो गाळ काडपाचो प्रस्ताव केंद्र सरकाराक धाडला अशी माहिती उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या। दिल्लींतल्यान परवानगी मेळ्ळ्या उपरांतच प्रत्यक्ष काम सुरू जातलें आनी सावळी सयत धरणांचे गाळ काडपाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्यान चालीक लायतले अशी माहिती मंत्र्यान दिली। गोयच्या दर्यादेगेर सापडिल्ल्या कालवांविशीं एनआयओच्या ताज्या अहवालाक लागून बोवाळ जाला। कांय सुवातींच्या कालवांत कॅडमियमाची पातळी सुरक्षीत मर्यादे परस चड आसा असो दावो अहवालात केला। पूण ह्या सोदाक लागून पारंपारीक शिंपल्यो आनी कालवां एकठांय करपी समाजात तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा। कोची वॉटर मेट्रो एमडीच्या आमंत्रणावरवीं आपणे थंयच्या वॉटर मेट्रो सेवेक भेट दिली आनी ताचो नियाळ घेतलो। ते बरी सेवा दितात आनी दर दिसा हजारांनी लोक ताचो वापर करतात अशें मंत्री दिगंबर कामत सांगता। थंयच्या मेट्रो बोटींची रचणूक बरी सोयीस्कर आनी आरामदायक आसा। सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशी माहिती मंत्री कामत हांणी दिली। देळे काणकोणा प्रस्तावित सर्व्हिस अपार्टमेंट प्रकल्पावयल्यान सुरू आशिल्ल्या वादाचेर जमीन धनी डॉ प्रवीण नायक गांवकर हांणी स्पश्टीकरण दिलां। गांवचे कांय लोक प्रकल्पाक विरोध करतात पूण हो प्रकल्प कायदेशीर आसा। सगळ्या सरकारी नेमांक आनी गरजेच्या परवान्यांक पाळो दिवन हो प्रकल्प चालीक लायला अशी जमीन धन्यान स्पश्ट केला। मडगांव पुलिशेन एका आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रॅकेटाचो पर्दाफाश करून मोर्जे वाठारांतल्यान एका नायजेरियन नागरिकाक अटक केली। पुलीस सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा नावेली हांगा 4 किलो गांजा सयत अटक केल्ल्या दुबावीत मोहम्मद अझरुद्दीन हांणी दिल्ल्या म्हायती वेल्यान ह्या नायजेरियन नागरिकाक अटक केली। गोंयांत पावसाचो नेट चालूच आसा। 4 ऑगस्टाक उत्तर गोंयांत येल्लो अलर्ट जाल्यार ताचे फुडले 2 दीस 5 आनी 6 ऑगस्टाक लेगीत येल्लो अलर्ट जारी केला। तशेंच कांय वाठारांनी 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारे घोळटले।
वाऱ्याक पावसाचो सांगात मेळटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. भौशीक बांधकाम खात्याचे मंत्री आणि आमदार दिगंबर कामत हांणी मडगांव नगरपालिकेत भौशीक कागाळी सोडोवपा खातीर बसका घडोवन हाडली. नागरिकांनी व्हडा प्रमाणात हजर रावन कामत हांचे मुखार आपले प्रस्न मांडले. कामत हांणी दर एका नागरिका कडेन संवाद साधलो आनी तांचे प्रस्न जाणून घेतले. रोखडीच 2027ची विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा. हे फाटभुंयेर विरोधी पक्षांच्या युतीविशीं चर्चा सुरू आसा. युतीविशीं चर्चा करपा खातीर काँग्रेसीन समिती स्थापन केल्या. प्रभारी माणिकराव ठाकरे ह्या समितीचो अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, अंजली निंबाळकार, खासदार विर्याटो फर्नांडीस आनी MK शेख ह्या समितीचे वांगडी आसात. सत्तरी वाठारांतल्या धबधब्यांचेर सोरो पिवप आनी कोयर उडोवपाच्या आरोपाक लागून जाल्ल्या वादाक आतां राजकीय वळण मेळ्ळा. हे फाटभुंयेर आमदार देविया राणे हांणी हे आरोप फटीचे आसात आनी राजकीय हेतान हे दावे केल्यात अशें सांगून सगळे दावे भायर आयले. फाटल्या 5 वर्सांत धबधब्यांची नेमान देखरेख जाल्या आनी ते निवळ, सुरक्षीत आनी पर्यटकांक आकर्शीत करपी आसात अशें आमदार देविया राणे हांणी स्पश्ट केलें. एसटी दर्जा खातीर धनगर समाजाची मागणी परतून एक फावट वाडल्या. हे फाटभुंयेर आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हांच्या फुडारपणा खाला धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळान मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. एसटी दर्जाचे मागणे संबंधी सविस्तर चर्चा हे बसकेत जाली. केंद्रीय गृहमंत्र्याकडेन चर्चा करून 15 ऑगस्टा पयलीं ह्या प्रस्नाचो तोडगो काडटले अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें. पारदेस तालुक्यातल्या नासनोडा वाठारांत रोड रेजीच्या वादांतल्यान सुरी हल्लो जालो. हो सगळो प्रकार कुशीक आशिल्ल्या CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. ह्या हल्ल्यांत मंथन आगरवाडेकर हो तरणाटो जखमी जाला. ह्या प्रकरणात जखमी जाल्ल्या मंथनान म्हापशें पुलिशेंत कागाळ केल्या. हल्लो केल्ल्या सगळ्या दुबावितांक अटक करचे अशी मागणी जखमीच्या फॅमिलीन केल्या. राय हांगासरल्या अवर लेडी ऑफ स्नोज चर्चीत 5 ऑगस्टाक जावपी अवर लेडी ऑफ स्नोजचे फेस्त म्हळ्यारूच कणसाच्या फेस्ताची तयारी नेटान सुरू आसा. राय हो एकमेव गांव जंय सायबिणीची कोंगी हांगा नव्या पिकाच्या पयल्या कणसाचे पूजन आनी कापणी करतात. अंदू वर्सा सिंधुदुर्गचे बिशॉप आग्नेलो पिन्हेरो हांच्या हस्तुकी तशेंच पॅरिश प्रिस्ट, हेर धर्मगुरू आनी हजारांनी भाविकांच्या हजेरेत हो विधी संपन्न जातलो. सोशल मीडियाचेर प्रसारीत जाल्लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो व्हिडिओ सरकारान खंडीत केला. ह्या व्हिडिओत तांणी पोरण्या नाण्यांच्या प्रदर्शनात वांटो घेवपा खातीर सरकारान अधिकृत खरेदीदारांक मान्यताय दिल्ल्याचें दाखयलां. प्रधानमंत्र्यान अशें केन्नाच करूं ना. हो व्हिडिओ बनावट आशिल्ल्याचें प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक युनिटान स्पश्ट केलां. आप मुखेली अरविंद केजरीवाला सयत हेर आप वांगड्यांनी E20 इंधनाविशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या घरा मोर्चा वेलो. ह्या मोर्चाक अरविंद केजरीवाल हांचे वांगडा मनीष सिसोडिया, संजय सिंग आनी हेर फुडाऱ्यांनी तेंको दिलो. ट्रंपाच्या दबावा खाला मोदी सरकारान इथेनॉल मिश्रण चालीक लायिल्ल्याचो आरोप अरविंद केजरीवाल हांणी केला. शेतकारांचे उत्पन्न वाडोवपा खातीर आनी शेती टिकोवपाची खात्री करपा खातीर सरकारान जायती म्हत्वाची पावलां उबारल्यात. किमान आधार किंमत, MS फ्रेमवर्क खाला ऊस, कड्डणां, दाळ आनी हेर शेतकी उत्पादनांक चालना दिवपाचेर भर दिला अशें निर्मला सीतारामन हांणी स्पश्ट केलें.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा दुरुस्ती विधेयक 2026 कला खंयच्याच राज्याक आणि लाभार्थ्याक अन्न धान्याचो उणाव भासचो ना अशें गिरायक वेव्हार अन्न आणि भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगले। मजगती प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणे खाला 81 कोटी लोकांक फुकट धान्य मेळटा अशेंय तांणी सांगले। जेपीएससी आणि जेएसएसई परीक्षेत जाल्ल्या आरोपीत गैरव्यवहाराची सीबीआयन चौकशी करची अशी मागणी लावन धरीत विद्यार्थ्यांनी सेगीत 11वे दिसा आंदोलन सुरूच दवरलां। मागणी पुराय जाली ना जाल्यार येवपी 7 ऑगस्टाक झारखंड विधानसभेत मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। हालींच जाल्ल्या जंतर मंतर आंदोलनाक वांटेकार जाल्ल्या आंदोलकांचेर जाल्ले एफआयआर फाटीं घेवचे असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ली सरकार आनी हेर सरकारांक दिला। फकत दिल्लीच न्हय तर हेर कडेन जाल्ल्या आंदोलनाक वांटेकार जाल्ल्यांचेर केल्ले एफआयआर फाटीं घेवपाचे आदेश दिल्यात। फुकेटसावन दिल्लीक येवपी एअर इंडिया विमानात कांय अडचण आयिल्ल्यान 12 जाणांक किरकोळ दुखापत जाली अशें कळटा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय तांत्रीक अडचणीक लागून विमान उमथलें, सुदैवान व्हड अनर्थ टळ्ळो, पूण विमान सुरक्षीत दिल्लीक लँड जाल्ल्याची म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। FSSAIन डाबर इंडियाक 100% दावे वापरून म्होंव, गायचे तूप, खावपाचे तेल अशा जायत्या उत्पादनांची विक्री करपाक बंदी घाल्या। सोशल मीडियाचेर FSSAIन बरयल्ल्या पोस्टा प्रमाण 100% दावे आशिल्ल्या अन्न उत्पादनांची विक्री करपा विशीं डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनीक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला। ओडिशांतल्या हुंवाराची परिस्थिती सध्या नियंत्रणात आयिल्ली आसा। हुंवाराचो फटको बशिल्ल्या लोकांक मात खूब हाल सोंसचे पडले। ह्या हुंवाराचो फटको 22 जिल्ल्यांनी बसून 8.6 लाख लोकांक परिणाम जाल्लो आसा। 2.67 लाख लोकांक सुरक्षीत दुसरे कडेन स्थलांतरीत केल्ले आसा अशें कळटा।